सध्या आम्ही आहात ते म्हटल्यार श्रीधाम बांबोळी हांगा बिचाचेर आनी आयज दनपारां जवळपास 1:30 सुमार हांगासर एक बोट आशिल्ली हांगासर पार्क केली। त्या बोटीक उजो लागलेलो आसा आनी ती फायर ब्रिगेडीन हांगासर उजो पाल्लेलो आसा, बट तरी अजुनूय स्लो स्लो उजो पेट्टा। बट हांगासर अशी म्हायती मेळटा की कोण तरी हांगासर सिगरेट ओडटलो आनी तो मनीस थंय सिगरेट उडयली आनी ताच्या उपरांत उजो पेटलो अशी आमकां हांगासरले स्थानीक लोक सांगता। बट हांगासर दनपारच्या वेळाचेर आमकां खबर आहा की सद्या गोंयांत तरी इतली हीट वाडल्या, टेम्परेचर इतलो वाडला की 37 आसपास कितें टेम्परेचर आसा। सो ताका लागून हांगासर ह्या बोटीक उजो लागलेलो आसा आनी उजो बोट ती सगळी जळोन काबार जाली आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा। आतां पात्रांव हांव खबर ना म्हाका, हांव आतां त्या पॉयंटार गेल्लो फोटो घालपाक गेल्लो। आमकां 2 पॉयंट आसता, 3 पॉयंट आसता, ते भोंवचें पडटा ते सायडीक गेल्लो त्या टायमार। आनी हो कसो उजो लागलो तो खबर ना। आतां आयकल्लें कितें कोण सिगरेट ओडला कोण आसले 2 जाण अशें, कोण तें न्हू हांव अशें आयकल्ली गजाल। त्या खातीर तो वाऱ्यान तो चड जालो तो हेज्यो बोट काबार जाली सर, ती आमकां खबर ना, वाऱ्यान चड जालो तो। हय, गरमी चड आसता न्ही, गरमी चड आसा, वाऱ्यान न्ही जालो आसता सर। स्टुडंटा खातीर श्रीधाम बिचा वयल्यान रुपेश रावत।